जे रिजर्वेशन फॉर एसटी इन गोवा असेंब्ली ह्या विशयाचेर जे पळय बील पास जाला पळय आनी ताका एसेंटूय मेळ्ळा राष्ट्रपतीचो, त्या खातीर ते सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता, सगळ्या BJPचे लिडरांक. ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पळय आसा पळय तेजे अंडर 25 विलेजीस आसा गोंयांत. सावथ गोवा 22 आनी नॉर्थ गोवा 3. त्या खातीर आमकां कितें जातलें जाणा, आमकां जास्तीत जास्त फायदो कसो करून घेवप सगळ्या समाजाचो, सगळ्या कम्युनिटीचो ह्या माध्यमांतल्यान हें करप आमकां शक्य जातलें. जरी तर समज सावर्डे मतदारसंघ तुवें विचार तशें की जर जायना जाल्यार सुद्दां खंयचे 4 जे पळय मतदारसंघ जातले पयले 4 मतदारसंघ जाता कित्याक की 40 समज 10% जाले जाल्यार 4 मतदारसंघ जातले. मे बी जे पळय आतां कमिशन आसा डिलिमिटेशन करपाचें रिप्रेझेंटेशना लागून तें कमिशन डिसायड करता तुजे क्रायटेरिया आनी त्या प्रमाणे तें जाता. टार्गेट जे पळय आसा ती सरकाराचें ते मार्च 26 पर्यंत जास्तीत जास्त सगळ्यो केसी क्लियर करपाच्यो आसा. आमचेय हांगा प्रयत्न आसा. आमी सांगता तुमकां सादारण 700-800 केसी आमच्यो आसलेल्यो, थोड्यांक आमी ऑर्डर दिल्ली आसा. उरलेले कोणाक जाल्यार ते सगळे आमी कितें करतले घेवन बसतले आनी म्हाका दिसता डिसेंबर पर्यंत सगळे हेजेर सगळे प्रोसिजर जर कंप्लीट जाले जाल्यार मार्च पर्यंत प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री म्हणून ज्या प्रमाणे डिक्लेअर केल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसता ते सगळ्यो मेजर केसी सगळ्यो क्लियर जाता.